वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. टाइम झाला असा 12:30. आता ब्लॉग स्टार्ट करता. सकाळचे जे की रुटीन असता पण खबर जाल्ले असा. इशू काय न्हावपाक घातले न्हिदला. ओके म्हटले स्टार्ट करूया ब्लॉग म्हणजे आज अशी डेली ब्लॉग काय ना, जस्ट तुमकां एक रेसिपी शेअर करता. ओके सो आयज माझे प्लॅन आसलेले वचपाचे पणजी नुस्तें हाडपाक. सो तूं खबर आहा एकदां हांव पणजी गेलें नुस्तें हाडपाक. हांव 3-4 तरेचें नुस्तें घेवन येता म्हणजे एक 3-4 दिसां खातीर. सो मागीर शिव पावलो पळय फाल्यां खायना, फाल्यां थर्सडे, परवा आसा जन्माष्टमी, शेनवारा खायना, डायरेक्ट आयतारा. आमी बेश्टे ते हाडून दवरून फ्रिजान न्ही ते मागीर टेस्ट जायना, कळ्ळें तुमकां न्ही. तो म्हटलें नाका म्हटलें आयज वचपाचें. सो आपूण डेल्फिनोच्यान नुस्तें घेवन येता म्हणजे आयच्या खातीर. सो शिव आत्तां जस्ट नुस्तें घेवन आयलो आनी आईन आयज बरें रोस बी करून दवरला दाखयता तुमकां. आनी म्हाका तुमकां न्ही कितें सांगपाचें आसलेलें, हांवें न्ही एक मिशोंतल्यान न्ही एक बेडशीट ऑर्डर केल्लेलें. बरें आं, म्हाका न्ही जाय आसलेलें इलास्टीक आसता पळय सायडीन, ते कितें जाता बरें फिट जावन बसता. जाल्यार कितें जाता सकाळीं न्हिदून उठलें न्ही ते बेडशीट सारकें सेट करपाकूच थंय अर्दे दीस वयता. सो सकाळ उठून ते बेडशीट सेट कर, बेजार येता डेली तेच. मागीर हांवें म्हटलें इलास्टीक ऑर्डर करून पळोवया कशें कितें जाता तें. हांवें मागीर एमेझॉन पळयलें. एमेझॉन मातशें म्हाका न्ही सिंगल बेडशीट न्ही मातशें कॉस्टली दिसलें, 300-400. मिशोन पळया म्हटलें. मिशोन हांवें पळयलें रेट आसा 150. सिंगल बेडशीट कवर 150 इलास्टीक. आतां 150 आसा ओके, पण ते आतां क्वॉलिटी पळोवंक जाय न्ही कशें कितें आहा तें, बरें आसा काय ना क्वॉलिटी. सो म्हटलें एक ऑर्डर करून पळोवया, 150 न्ही एक ऑर्डर करून पळोवया. सो हांवें न्ही रितुका खातीर एक बेडाक न्ही एक ऑर्डर केलें आनी ऑर्डर करून पळयत जाल्यार म्हाका खूब लायक जालें तें. खबर आहा कपडो एकदम बरो आसा, दाट जावन बरो आहा. वॉश करून पळोवया म्हटलें. केन्ना केन्ना कितें येता पातळ येता कपडे, सो ते मागीर ते धुवन न्ही ते मागीर पिड्ड्यार येता. सो हांवें जे आतां मिशोंतल्यान ऑर्डर केला पळय 150 पडलें म्हाका. हांवें रितुकाक ऑर्डर केला पळय तें बरें आसा कपडो आनी थीक आसा आनी आवडलो म्हाका. ओके दाखयता तुमकां. सो हें पळयात, हो हांवें ऑर्डर केला इलास्टीक, कळ्ळें न्ही. अशें हांगासर न्ही इलास्टीक आसा. सो पळय हें हांगा इलास्टीक आहा. सो सकाळीं अशें न्हिदून उठलें की ताका सेट करपाची गरज पडना. सो म्हाका खूब लायक जालें. एक बेडशीट ताका एक कवर येयला. सो म्हटलें आईकूय खूब लायक जालें म्हणून हांवें आईकूय ते बेडाक ऑर्डर केलें. काल येयलें, जस्ट धुवन घातला. दाखयता तुमकां मागीर. तोय बरो येयला. तो पडलो म्हाका 175. सो म्हटलें दोनी आमकां बरो येयल्लो आसा. आतां हांव आमच्या बेडरुमाक किंग सायज आहा न्ही आमचे, ताका ऑर्डर करतलें इलास्टिकाचें. सो बरें पडटा इलास्टिकाचें. सो आतां आमकां आवडले कपडो. सो आनीक ऑर्डर करतलें हांव. भयण म्हणपा लागली आपल्याकूय येताना घेवन यो, चवथीक वयतलें न्ही, आपल्याक एक सिंगल बेडशीट कवर घेवन यो बाले. सो ऑर्डर करतलें हांव. मिशोन कितें जाता खबर आहा, कितेंय ऑर्डर केलें न्ही मातसो लेट येता, एक 8 दिसांनी 9 दिसांनी अशें येता. पण एमेझॉनान 3-4 दिसांनी येता. सो बेगिना ऑर्डर करचें पडटा. सो तुमकां दाखोवया म्हटलें. ओके खूब आवडलें आमकां आनी हें दिसपाकूय बरें दिसता. खूब अशी डिजायन आसा आनी कपडो पळयात बरो आहा कपडो. सो हें पळयात अशें आहा. सो म्हटलें तुमकां शेअर करया. तुमकां जाय जाल्यार तुमी ऑर्डर करूं शकता. ओके आनी चला आयचो दीस आमी स्टार्ट करया. आनी रितू आयलो आसा. आतां कालच्यान एग्जाम स्टार्ट जाल्ली आहा. हेंच पळय म्हाजें येता. सो कंप्युटर पेपर ताका म्हटलें फाल्यांचे पेपर मातशें कर रे बसून, जिके आहा फाल्यां करनाका वार जाता खंय बस म्हटलें. ओके चला बांगडे हाडला. सो बांगड्याचे आयज हांव बरें स्टफ करता. म्हटल्यार तुमकां हांव शेअर करता बांगडे. ओके आनी आईन केला टोमॅटो सार, जे म्हजे ऑल टायम फेवरेट. आनी टोमॅटो सार आनी तेच्या वांगडा नुस्तें फ्राय आसलें आनी विचारपा नाका. पुरणपोळी तेच बरें लागता. कितें पुरणपोळी? तो पुरणपोळी बुडोवन खाता. सो सगळें हाय म्हण यो. माय यूट्यूब चॅनल. पेपर बरयलो मरे? हय हय पेपर बरयलो. एक डिफिकल्ट जाता. कितें डिफिकल्ट जाता? एक ते टिक मार्क केलें मरे. आता आतां फाल्यां पेपर स्टडी कर. ओके चल जिके बरें. सो हांगासर पळयात शिवता बांगडे हाडला आनी बांगडे सामके कितें सांगू फ्रेश आसा. आनी डेल्फिनोच्यान हाडला 280 रुपीज किलो. ओके 280 रुपया. आनी प्रॉन्स 400 रुपीज किलो. सो प्रॉन्स चड हाडला हांवें. एक्चुली हाफ किलो सांगलें हाडपाक ताका. सो चड हाडला. सो हे 2 हाडला आयज. आनी आईन हांगासर केला टोमॅटो सार सोय घालून केला. म्हाका हें खूब लायक. तुका कितें सांगू इतलें म्हाका लायक हें. सो म्हटलें आयज बांगड्याचें हुमण बीन कांय नाका, बरें एक टोमॅटो सार कर म्हटलें. हें तुमकां हांवें शेअर केला काय ना म्हाका याद ना. खूब आनी वास तुमकां कितें सांगू आहा बरें येता. म्हाका दिसता तुमकां शेअर केला. इफ शेअर केल्यार न्ही हांव डिस्क्रिप्शनान घालता लिंक, नाजाल्यार तुमकां एक दीस हांव ही रेसिपी शेअर करता. ओके सार वांगडा न्ही नुस्तें फ्राय आसूंकूच जाय. तुमी डबल शीत घेवन जेयतले इतलें बरें जाता. ओके
आणि तुम्ही हांगा पळोवंक शकता बरें बुके आहा. काल शिवराचे इव्हेंट आसलेले तो येताना बुके घेवन येयला आनी म्हाका म्हणटा तुका गिफ्ट खंय बरो आहा. तर केन्ना अशें इव्हेंट बी आसले घेवन येता ते बेश्टे तुमी उडयतात न्ही. हांव म्हणटा ते घेवन यो म्हणटा हांव मागीर दवरता हांगासर. ओके उदकान मातशें शुगर घातलें न्ही बरें उरता. ओके चला एक जावंक ना अजून मम्मीन सगळें करून दवरला मागीर शीताक दवरतलें. हांव न्ही नुस्तें क्लीन करून घेता आनी मागीर आमी रेसिपी स्टार्ट करया. ओके चला. सो हांगासर पळय हांवें बांगडे क्लीन करून घेतला कट केला सायडीन अशें कट करूंक जाय आमकां आनी मीठ लावन दवरला. ओके सायडीन ताका दोन्ही अशी कट करात आनी हें आसा गाबोळी मीठ लावन दवरला आनी सुंगटां. ओके थोडे सुंगटांय फ्राय करतले हांव. ओके आतां एका न्ही आमकां एक मसाला करून घेवंक जाय. तो स्टफींग करपा लागून न्ही आमकां लागतलें हांगासर हांवें घेतला 1 कप सोय घेतला प्लस थोडेशें पुदिना घेतला आनी हांगासर हांवें घेतला 1 कप पुदिना 1 कप हें घेतला सॉरी कोथिंबीर घेतला आनी ग्रीन चिलीचे स्टारूच घेतला. इफ तुमकां चड तिखट जाय जाल्यार चड घालात. एक 4-5 हांवें लसूण घेतला आनी आलें घेतला आनी हांगासर घेतला लिंबूचो रोस. इफ लिंबूचो रोस नाका जाल्यार तुमी वाट्टा आसतना आमटान घालून वांटूं शकता. सो आतां घालता हांव लिंबूचो रोस अर्दो लिंबू ना रोस घेतला. सो 1/2 टीस्पून घालता हांव हळदीचो पिठो. जस्ट थोडेशें 1/4 टीस्पून घालता हांव जिरा घालता. सो आतां घालता हांव उदक घालून न्ही आमकां हें फायन पेस्ट करून घेवंक जाय. चड पातळ करनाकात मातशें थीक आसा न्ही पेस्ट म्हणजे चड उदक घालनाकात. ओके हें वांटून घेता. सो हांगासर पळयात पेस्ट रेडी आसा आनी वांटटा आसतना न्ही थोडेशें हें घातलां हांवें मीठ घालपाक विसरलेलें हांव. हें पळय हें जाल्लें आसा. टेस्ट करून पळयात इफ तुमकां आंबट तिखट कमी दिसता जाल्यार तुमी घालपाचें. ओके सो हांगासर न्ही हांवें दवरला क्ले पॅन दवरला. आतां तातूंत घालता हांव 2 कांदे न्ही हांवें चॉप करून घेतला ते घालता. सो कांदे न्ही आमकां एक जस्ट हांवें न्ही हांगा तेल घातलां खोबरें तेल घातलां. ओके 1-2 चमचो खोबरें तेल घातलां आनी आमकां हे कांदे न्ही जस्ट 1-2 मिनटां एक फ्राय करून घेवपाचे. सो हांगासर बांगडे स्टफाक न्ही हांव न्ही कांदे भाजून घालता. शिवराताक न्ही कच्चे आवडना कळ्ळें. आनी आतां हांवें ग्रीन पेस्ट केल्या पळय तेय मातशें हांव भाजून घेतलें कित्याक तें मातशें कच्चें लागता न्ही. इफ तुमकां भाजून घेवपा नाका जाल्यार ते ग्रीन पेस्टा भितरूच न्ही थोडेशे कांदे ऍड करात आनी मिक्स करून बांगडे भितर स्टफ करात. ना जाल्यार ग्रीन मसाला तुमी तो घेयात आनी बांगडे सॉरी कांदो न्ही मातसो तळसून घेयात म्हणजे मातशें फ्राय करून घेयात किंवां कच्चे उरता न्ही कांदे. इफ तुमकां कच्चे लाय जाल्यार कच्चेच घाला कांदे. इफ तुमकां कच्चे खावपा नाका जाल्यार मातशें फ्राय करून ते ग्रीन पेस्टा मिक्स करात. सो हांव न्ही तशें तिनी टायप करता हांव. सो आयज म्हटलें ते ग्रीन मसाले मातसो फ्राय करून घेवया कांदे वांगडा. मातशें ते कच्चे आसता पळय ते वयतले आनी खावंक न्ही खूब लागता. ओके सो 1-2 मिनटांनी एक कांदो न्ही मातसो बरो फ्राय करून घेता हांव. सो हांगा पळयात कांदो न्ही जस्ट 2 मिनटां फ्राय करून घेतला. सो आतां घालता हांव ग्रीन पेस्ट. सो हें भाजून घालप हें ऑप्शनल आसा. हांव आयज भाजून घालता मातशें बरो येता. ओके जस्ट थोडेशें उदक घालता. सो आतां न्ही हें मसाला आहा पळय मातशें 1-2-3 मिनटां हाय फ्लेमीन एका बरें शिजोवन घेवया. सो हांगासर पळयात बरें हें ड्राय जाल्लें आसा. जस्ट आमकां न्ही हाय फ्लेमीन न्ही हें 2-3 मिनटांनी आमकां शिजोवन घेवंक जाय कित्याक बरें हेजें मातशें रॉ टेस्ट आसता पळय तें मातशें वचोंक जाय. ओके तर हें जाल्लें आसा. गॅस बंद करता आनी हेका मातशें बरें थंड जावं न्ही. घेता 2 व्हडलो चमचो न्ही रेड चिली पावडर घेतला हें घरा केला आनी हें हांव व्हडलो चमचो घेतला हांगासर एव्हरेस्ट मसाला घेतला मातशें स्पायसी आहा ताका लागून. जस्ट 1 टीस्पून घेतला हांवें हळदीचो पिठो आनी एक धाकटो चमचो घेतला आलें लसूण पेस्ट. मीठ घालता. सो मीठ घालता आनी लिंबूचो रोस घालता. तुमी आमटांचो रोस घातला आतां. सो बरें हें आमकां मिक्स करून घेवया आनी थीक पेस्ट करून घेवया. आतां हांव थोडेशें उदक ऍड करतलें. सो हांगासर पळयात पेस्ट आमची रेडी आसा. आतां आमी नुस्त्याक लावया. सो हांगासर पळयात बांगडे घेता. हांव पयलीं न्ही स्टफ करून घेता मागीर जे मसाला केला पळय हांवें ते मागीर लायतलें हांव. सो मातशें गरम आहा हें हांवें चमच्यान लायता. अशें ताका बरें प्रेस करात सामकें भितर वचून न्ही. आनी थोडें घालता. ते भितर घालून न्ही मातशें अशें प्रेस करूंक जाय. इफ एक्स्ट्रा मसाला सपोज भायर येयले तर काडून घेयात. ओके तर नेक्स्ट सायडीन घालता. ओके हे पळयात अशें न्ही आमकां
मसाल्याचे स्टफ करून घेवंक जाय. पळय सगळे मसाला भरून घेता मागीर मेळटा तुमकां. पळयात नुस्त्याक न्ही हो मसाला लावन घेवया. बरें ताका अशें लावन घ्या. आनी मातशे मसालांनी हांगाय लायात. तुम्ही जाय जाल्यार अशें स्टफींग करात आनी रेशाचो मसाला भायर लावूं शकता. थंय लावून घेता मागीर मेळटा तुमकां. सो हांगासर न्ही हांवें बांगड्याक लावून घेतला आनी इतले मसाला उरला. जस्ट तितूच बांगडे आतां फ्राय करतलें हांव. हितूनच न्ही हांव ग्रीन पेस्ट ते एड करतलें कारण हांवें फ्राय करून घेवंक ना. ओके अशें मिक्स करून लायलें न्ही तेय बरें जाता. सो बरें ताका मिक्स करून घेयात. तो सुंगटाक न्ही हांव लावून घेता. सो हांगासर न्ही हांवें पयलीं सुंगटां फ्राय करता कित्याक टायम जाल्लो आसा. रितुका ट्युशन आहा न्ही तिनांक ताका लागून येवंक ना. 2:30 जाली शिव येवंक ना अजून. सो म्हटलें ते पयलीं सुंगटां फ्राय करून घेता आनी मागीर हांव बांगडे फ्राय करतलें. आनी जे गाबोळी आसता पळय सो हे गाबोळी आहा न्ही गाबोळींनी थोडेशे मसाला लायिल्ले हांवें ते बदल केल्ले मसाला पळय ते घातला आनी थोडेशे कांदे घालूंक जाय आनी बरें मिक्स करून रवा लावन फ्राय करूंक जाय. हें बरें लागता खावपाक. सो हांगासर पळयात सुंगटां फ्राय करून जाल्लीं आसा. आतां हांव करता बांगडे फ्राय. ओके रवो घेतला हांगासर. बरें ताका रवो लावून घे अशें सायडानूय रवो लावून घेयात. आतां अशें तेल घालता आनी हांवें सर हांगा न्ही खोबरें तेल घेतलां. बांगडो दवरता. सो आतां न्ही हांव टर्न करून घेता. पळय बरें फ्राय जाल्ले आसा. सो तेल घालता. सो दोनी सायडनी फ्राय करून जालें न्ही. सो आतां आमकां हें मिडल आहा पळय ते आमकां फ्राय करून घेवंक जाय. सो ते न्ही अशें दवरूंक जाय मदीं. अशें करून दवरात मातशें ते फ्राय बरें फ्राय जातलें. सो हांगा तुमी पळोवंक शकता हे सायड बीन न्ही बरें फ्राय जाल्ले आसा. सो हें पळयात बरें फ्राय जाल्लें आसा. अशें न्ही आमकां बरें करपून म्हणजे सो हें पळयात बरें फ्राय जाल्लें आसा. अशें आमकां हें फ्राय करून घेवंक जाय. सो हें जाल्लें आसा. हांगासर पळयात गाबोळी घातला हांवें अशें थापोवंक जाय बरें आनी बरें फ्राय करून घेवंक जाय. सो हांगासर पळयात गाबोळी फ्राय जाल्ले आसा. बरो जाला. सो शिव आयज लेट येयलो आनी 3 जाला. आतां तुमी म्हणनाका आतां लेट जेयनाका म्हणून कित्याक सुंगटां उजरोवपाक बांगडे क्लीन करपाकूय टायम जालो हांगासर. हय 12:30 हाडलें तुवें. सो शिव येयलो आतां जेवपाक आनी हेजें जेवून जालें. एका वचूंक जाय ट्युशनाक धाडतलो धरून. ओके सो हो बांगडो हांवें स्टफ बांगडो तुमकां दाखयला पळय. ट्राय करात अशें भाजून स्टफ करात खूब बरें जाता. ओके आनी इतलेंच आनी कांय ना आयच्या व्हिडिओन. ओके तो रेसिपी ट्राय करात आनी व्हिडिओ कशे आसलेले कमेंट करात. आवडलो जाल्यार लायक करात, शेअर करात, चॅनलाक सबस्क्रायब करात. तो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओन. टील देन बाय. टेक केअर. आईक माय जरा आई हांगा वाटणी करता. आई जरा बाय म्हण. सुनात जेवताना मोबाईल अलाव ना. Bye. I love you friends. Please see comment, subscribe my channel. Best one. चला बाय.